भौमानाधिक कार्दिनल बापा, बेंगलोर धर्म प्रांताच्या महाधर्माध्यक्ष बापा, आमच्या मंगळूर दिवसाच्या मोगाळ गवळी बापा, वेदीचेर आसच्या सर्व धार्मिक आणि लायक मुखेल्यानो, हजाराच्या धर्म भयणी, देशाचे याजक, धार्मिक याजक, गोळीक परिषदेच्या बाबा भयणीनो आणि या सभेक हजाराच्या सगळ्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक मोगाचे प्रणाम आणि वंदन पाठयता. मोगाच्यानो, म्हाका आज उलोवंक दिल्लो विशय समुदायाच्या वाडावळीक गोळीक परिशदेची देणगी. पापा जुआंव 23व्यान एकठांयिल्ली क्रिस्ती एकतराची दुसरी वातिकन महासभा विश्वसभा 1960 तावन 65 पर्यंत पवित्र सभेंत नवें वारें वादळच उठोवंक शकली. हाचो परिणाम जावन नोव्हेंबर 14 तारीख 1970 1970 मंगळूर देशेंत गवळी बाप अधिक मानाधिक बाजी साल्वादोर सोजान पहिल्या गवळीक परिशदेचें संविधान नवीकरणाचें कार्यरूप परगटलें आनी देशेची गवळीक परिशद आनी फिरगजांनी सल्ला मंडळी रूपीत केल्यो आनी हातूंत याजक, धार्मीक आनी तशेंच लायक भावार्थ्यांक सांदेपण दिलें आनी देशेंतल्या अपोस्तोलीक संघटनांक प्रमाणीक वेवस्था आसा केल्ली. नव्यो बांदावळी भारतांत पयले प्रारंभ केल्ली कीर्त बिस्व बाजील सोजाक लाभता. सांगाताच ताच्या काळार देशाच्या गवळीक परिशदेची थोडी कामां ह्या परी आसात. मोटव्यान 1997 ओपी त्यागीन मंडन केल्ल्या धार्मीक सुटकेच्या मसुदे विरोध मंगळूर देशाच्या गवळीक परिशदेन वर्तो संघर्श चलयला आनी सर्व लोकांक एकवटीत करून आपलो प्रतिरोध धडेपणी प्रदर्शीत केला. दुसरें 1980 आनी 1996 पापा जुआंव पौल II मंगळूराक आयिल्ल्या वेळार सुमार 5 लाख लोकांची व्हड जमत बसपा मेळोवन कार्य यशस्वी केल्ली कीर्त देशेच्या गवळीक परिशदेची आमच्या गवळी बापाच्या आदाराखाल. आनी तिसरें, लायक भावार्थ्यांक तांचेंच म्हणलें एक बळवंत संघटन आसा जें म्हणल्या उद्देशान देवादीन ऑस्कर फर्नांडीसाच्या मुखेलपणान प्रारंभ केल्ली कॅथोलीक सभा वेवस्थीत तरान वाटच्याक मांडावळ केली आनी सहकार दिलो आनी तो लायक मुखेलपणाक पाठिंबो तांकां मेळ्ळो. हाच्या उपरांत ताच्या नंतर ही जबाबदारी म्हजेर पडली आनी म्हज्या वेळार जाल्ली थोडीं कामां देशाच्या गवळीक परिशदे मुखांतर विविध योजना जारयेक हाडली. दुर्बळांक घरां बांदून दिवची वा रिपेरी करचें, उंचले शिकाप युवजनांक मेळाशें करचें, लोकांचे संस्थे बळादीक करचे, सरकारी कामां मेळाशें करचीं आनी ह्या सगळ्या मुखांतर लायकांचें मुखेलपण आसा जालें. जर आज आमची देश इतल्या प्रगतीच्या पोंवड्याक पावल्या तर हाका कारण आमचें लायकांचें मुखेलपण म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता. ह्या वावराक बळादीक आदार देशाच्या गवळीक परिशदेन दिल्लो. असलो लायकांक प्रोत्साहन दिवचो बोरान चलत आयलो. भुरग्यांच्या वाडावळीक संबंद जाल्लीं विविध कार्यां आरंभ जालीं. आज आमी केल्ल्या वावराचेर दीस घालतना आमची क्रिस्तांव समाज
100% शिक्षीत जाल्या म्हूण दिसता. इंग्लीश भाशेन शिकप हर एक वाराड्यांनी मेळाशें केलें. भावार्थी लोक धार्मीक वाडावळींत चड सुरसुडीत जालो. 2008 इसवेंत आमच्या इगर्जांचेर दाड पडिल्ल्या वेळार देसाच्या गोळीक परिशदेन दिल्लें मुखेलपण कोणेंच विसरनाये. कॅथोलीक वकिलांक सांगात हाडन डायोसिजन लॉयर्स गिल्ड वकील MP नोरोनाच्या मुखेलपणान रुपीत जालें. ह्या मुखांतर कॅथोलीक वकिलांनी गवळीक परिशदेच्या मार्गदर्शनास आनी सहकारा वरवीं गरजेवंतांक कानून माहिती आनी आधार लाभाशें केलें. इगर्जेंचो हल्लो जाल्ल्या वेळार प्रतिभटनां केल्लीं आनी प्रतिभटनां करता आसतना आमच्या क्रिस्ती लोकांचेर घाल्ल्यो क्रिमिनल केसी फाटीं काडूंक सरकाराक मानवी केली आनी ह्या कामांत आमी यशस्वी जोडुल्लीं. देसाच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचें कार्य व्हड गद्दळायेन मांडून हाडलें आनी ह्या संदर्भात आमार त्या उडासाक 161 त्या वेळार इतले फिरगोजो आशिल्ल्यो. घरां बांदचें येवजण मांडून हाडलें आनी हर एका फिरगजेक एक घरा लेखान हें येवजण संपूर्ण केलें. 2014 इसवी पर्यंत आमच्या देसाच्या हंतार 16 आयोग आशिल्ले. ते तुमी जाणात. ते आयोग तांच्याच समिती मुखांतर वावरून आशिल्ले आनी तो गवळीक परिशदेच्या संद्यांक क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश चड मेळोवंक नासलो. हर एक गवळीक परिशदेच्या संद्यांनी क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश लाभाचे म्हणल्या उद्देशान 2014 इसवेंत तवळच्या गवळीक परिशदेच्या सल्ला प्रमाणे MP नोरांतवळ कार्यदर्शी फिरगज मट्टार, वाराड्या मट्टार आनी देसाच्या मट्टार गवळीक परिशदेंत 7 समिती रचल्यो. आध्यात्मीक समिती, कुटुंबहिता समिती, सामाजीक माध्यम समिती, युवजनाची नागरीक जागृती आनी सांस्कृतीक समिती आनी अभिवृद्धी समिती, फिरगजाची आनी संस्थाची आस्तीची समिती आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची समिती रचल्यो. तवळ पर्यंत आशिल्ल्या देसाच्या 16 आयोग ह्या 7 समिती सांगाता वावर करूंक वेवस्था चल्ली. ह्या समिती मुखांतर गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी केल्लो वावर विशेष जावन आसा आनी ह्या समिती मुखांतर सबार कामां जातालीं. हर एका हप्त्यांत म्हणल्यार बरी पत्रीक माध्यमांनी कॅथोलिकांनी केल्लीं बरीं कामां फायज जातालीं. क्रिस्तांव भावंडांनी सयत ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯವಾದರೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ अशें तांणी उद्गारलेलें आसा. याजकांनी तशेंच लायक भावार्थ्यांनी सबार पावटी नव्यान रचीत जाल्ल्या समिती मुखांतर केल्ल्या वावरा विशांत वर्ती होगळीक उच्चारिल्ली आसा. गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी नव्यान रचीत जाल्ल्या सामाजीक समिती तशेंच नागरीक समिती मुखांतर कळमेतांतलो वावर केल्ले वरवीं आमच्या राज्य सरकार आनी स्थळीय संस्थाच्या विविध समितींनी कॅथोलिकांक मुखेली जावन सेवा दिवंक अवकाश लाभलो. गवळीक परिशदेच्या सक्रीय मुखेलपणाच्या वावरा मुखांतर मानेस्त JR लोबो शासक जावन आनी मानेस्त आयवन डिसोजा MLC जावंक आदार लाभलो. आमच्या समुदायाच्या सबारांक सरकारान विविध प्रतिश्ठीक हुद्द्यांक नेमक केल्लें आसा. सबार जण स्थळीय संस्थाच्या चुनावणेंत जिखून आयिल्ले. हें आमकां स्पश्ट कळीत करता की गवळीक परिशद क्रियाळ जाल्यार समुदाय क्रियाळ जाता. समुदाय क्रियाळ जाल्यार
समाजेंत आमी क्रिस्तांव उजवाडा परी परजळटाव म्हणून 2018 ह्या वर्सा नवो गवळी बाप अधिक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना ताणें गवळी दिक्षा घेता आसतना सगळे कार्यक्रम गवळी परिशदेच्या संध्यांच्या सहकारान व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडले आनी ह्या कार्याची यशस्वी हर एकल्याच्या होगळीकेक पात्र जाल्ली. भोवमान अदीक पीटर पॉल साल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या देशच्या गवळी परिशदेन त्या तांणी केल्लीं कामां मुठव्यान पयलें देशची जोगती वळख करून घेवंक गरजेची कार्ययोजना मांडून हाडच्याक आख्ख्या देशच्या सर्व कुटुंबांची सर्वे केली आनी ह्या सर्वेचेर वंदोन कार्ययोजना मांडून हाडूंक साधन केलां. दुसरें अंतरधर्मी संवादाक आनी क्रिस्ती एकतराक महत्व दिवन कामां केल्यांत बंधुत्व ह्या दिशेन एक म्हत्वाचें मॅट जावन आसा. तिसरें लावदातो सी कार्ययोजन सक्रीय केलां आनी हर एका फिरगज गवळी परिशदे मुखांतर धरती पाचवी करच्याक लाखांनी झाडां वांटून कुटुंबांनी तांचो पोस करचे परी हें योजन केलां. चवथें प्रकृतीची संपत्ती आनी ती वाडोवच्याक जलबंधन कार्ययोजन घालन उदका संपत्ती भरून हाडच्याक महत्व दिलां. पंचवें पापा फ्रांसिसान 2021 आनी 2023 सिनोद आपयल्या हातूंत देशच्या आनी ह्या सकयल्या हंताच्या मुखेलपणा वांटेलपणा विशीं जोगतें मार्गदर्शन गवळी बाप आतांच्या गवळी परिशदे मुखांतर दिवनूच आसा. हें चालू आसा. सो 21 ह्या आयोग फिरगज गवळी परिशदे मुखांतर वावर करूंक आमच्या गवळी बापान मेटां कडल्यान प्रस्तुत गवळी परिशद 21 आयोगा मुखांतर वावर करनंत आसा. येदोळे सांगिल्लें आनी संगनांतले जायते विशय आसात मोगाच्या भावानो भयणीनो. तरी हाका मूळ कारण आमचे याजक धार्मीक भाव भयणी याजक आनी भयणी आनी लायिकांचो मोठो सहकार गवळी परिशदेच्या आनी मुखेलपणाच्या निरंतर वावरा वरवीं पवित्र सभेचें आमच्या पवित्र सभेचें मुखामळ बदलना म्हणच्याक कांयच दुबाव ना. थोड्यो संगती तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक तुमचो हांव आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें एक उतार. भावां भयणीनो, आमची समाज सांबाळची, ती उरोवची आनी मुखार व्हरची जबाबदारी तुमचेर आसा. आमच्या युवकांक आनी युवतींक ही जबाबदारी काण येवंक आमच्या वडिलांचो वावर भोव चड गरजेचो. हो वावर तुमचो वडिलांचो. हांगासर आयिल्ल्या मुखेल्यांक हांव प्रत्येक तरान उलो दिता. ही जबाबदारी तुमी समजून घेवन तुमच्या भुरग्यांक ह्या विशयांत समजोवन तांकां मुखेलपणांत मेतेर जावंक प्रोत्साहन दिया. सामाजीक मुखेल्यांक तयार करची जबाबदारी ती तुमची म्हूण तुमी समजून ती तुमी काण घेयात म्हूण तुमकां उलो दिता. आनी त्या दाळा आमची समाज नीज जावन परजळटली आनी क्रिस्ताचें राज विस्तारोवंक आमकां मेळिल्लें तें मिसांव जारी करूंक तोच सोमी आमकां आदार दितलो. सोम्याचो आशिर्वाद तुमचेर मागता.
देव बरें करूं.